नोंद करपाचो निर्देश पुलिसांक दितलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। तिका जाय ताचें नांव तपास अधिकाऱ्या मुखार सांगूनी तिका नांव सांगता त्या माफ करा ती नांव सांगता त्या अधिकारी वा मंत्र्याचेर खर कारवाय करतलो अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। कॅश फॉर जॉब स्केमांतली आरोपी पुजा नाईक हिणें केल्ल्या वक्तव्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिल्या। पुजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आणि ते माझ्याकडे येऊन ते क्लियर करतले म्हणटा पयलीं पुजा नायकान खंयची इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा, हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन ही करपाक लायता। ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना आनी म्हणजे जी इन्व्हेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन त्यांनी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा ती जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें हांव आत्ताच्या घडीक सांगता। पण तेजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्व्हेस्टिगेशनूय जाता। त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें। सरकार ट्रान्सपरंट आसा, सरकार कोणाच खातीर खंयतरी बँड जावचें ना, थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय ती घेतली। आयज उत्तराखंडाचो स्थापणूक दीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडाच्या स्थापणूक दिसा निमतान 8,000 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें, तशेंच नव्या प्रकल्पा खातीर बुनयादी फातर बसयलो। ही कार्यावळ देहरादूनात जाली। पिवपाचें उदक, शिंपणावळ, तंत्रीक शिक्षण, उर्जा, शारी उदरगत आनी खेळ आनी कुशळटाय उदरगतीच्या मळावेले हे प्रकल्प आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री फसल विमा येवजणे खाला 62 कोटी रुपया वयर अर्थीक मजत 28,000 शेतकाऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली। निमतान यादस्तीक टपाल तिकिटाचें प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आफ्रिकेच्या 2 देशाच्या भेटेच्या पयल्या पावंड्यार अंगोला पावल्यो। अंगोलाच्या विदेश मंत्र्यांनी तांकां येवकार दिलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अंगोलाचे राष्ट्रपती जुआंव लॉरेन्स हांच्या वांगडा द्विपक्षीय भासाभास करतल्यो। दोन्ही राष्ट्राध्यक्ष जोडपणान पत्रकार परिशदेकय संबोधित करतले। अंगोलाचे घरमंत्री आनी उपराष्ट्रपतींची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू भेट घेतल्यो। आपले सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता। राना हक्क कायद्याखाला आता मेरेन सुमार 4,000 दावेदारांची प्रकरणां निकालात काढल्यात। फुडल्या वर्सा हातूंतली सगळी प्रकरणां निकालात काडून तांकां न्याय हक्क दिवपाचो संकल्प सरकारान केला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। आदिवासी कल्याण संचालनालय, आदिवासी संशोधन संस्था आनी केंद्रीय राना जीण कार्य मंत्रालय हांणी जोडपणान आयोजीत केल्ल्या भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान सांखळे जाल्ल्या आदिवासी संमेलनात मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार माचेर आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश चवडकर, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आणि जेन्ना जेन्ना फॉरेस्टर्स थंयसर येता तेन्ना तेन्ना फॉरेस्टर्स आनी तांच्या मदीं क्लॅशीस हे सातत्यात जाताले। तांच्यो जमनीचो हक्क जर पयले फावटी तेजी सुरवात जाली आसत जाल्यार पयले फावटी सुरवात फॉरेस्ट रायट एक्ट मेळपा खातीर जाली, ती म्हज्या टेन्युअरेन जाली, ह्या म्हज्या गर्वान सांगता। आनी म्हणून तर म्हणजे 10,000 पेक्षा चड लोकांनी फॉरेस्ट रायट एक्टा खातीर क्लेम केल्ले। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांतले आतापर्यंत मोर दॅन 4,000 फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम्स आमी सेटल करपाक शकले, हो म्हाका खूब अभिमान आसा। आमचो टार्गेट आसा की येता त्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर जितक्यो फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम म्हणजे त्यांचो तो हक्क आशिल्लो तांकां ती जमीन मेळपाक जाय आशिल्ली, पिढ्यान पिढ्याच्या त्या जमनीचेर ते रावतात, पिढ्यान पिढ्याच्या जमनीचेर म्हणजे ते आपले उगवून खातात जाल्यार ते जमीन ही तांकां दिवप हो सरकाराचो अधिकार आशिल्लो।
म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा आमचें सरकार हे फक्त अंत्योदयाचेर उलयना, तर सरकार हे अंत्योदयाचेर उलयता आसतना समाजात असलेल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत त्याचो हक्क ताका मेळचो म्हणून तर सरकार सातत्यात कार्यरत करीत आसा. ल्हान समाजाच्या उदरगती खातीर आपण यत्न करतलो अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री तवडकर हांणी सांगलें की ह्या वर्साक परत एकदा आमकां 100% लोकांपर्यंत आमी भगवान बिरसा मुंडा कोण, भगवान बिरसा मुंडात केल्लें काम आणि एक प्रकारची देशभक्ती जी आसा न्ही जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करपाक जाय होच विशय घेवन आमी फुडें गेले. आनी ताचोच भाग म्हणून आसा आमी ह्या वर्सांतल्यान म्हणटा ह्या वर्साच्यान भारत सरकारांतल्यान एक विशय आमचे समोर दवरलो आसा तो म्हणजे आदी कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमी विकसीत भारताचें स्वप्न आमकां जर पीएम आमकां दिता आनी तेंच विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय व्हरतना ह्या वर्साक की भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान ताणें आदी कर्म योगी अभियान आनी आमचे जशें आमकां गोंयाक जशें स्वयंपूर्ण मित्र जें काम करता स्वयंपूर्ण मित्राच्या माध्यमांतल्यान की समाजातलो शेवटचो घटक जो आसा शेवटच्या घटकाच्यो समस्या किंवा गोंय सरकार ज्यो योजना आसा त्यो शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आदी कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान की गांवांतल्यो समस्या प्रश्न जे आसा न्ही ते सुटावे करपा खातीर जे आसा न्ही ते समस्या सोदून हाडून जे आसा न्ही सरकारा कडेन पावपाच्या दृश्टिकोनाचें काम करप अशा प्रकारचो आदेश की भारत सरकारान दिल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयर्न मॅन 70.3 गोवा 2025 आयज फ्लॅग ऑफ केलें. ह्या वेळार तेजस्वी सूर्या, अन्नामलाय, सायमी खेर, दीपक राज आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयर्न मॅन सर्त भारताची सगळ्यांत व्हडली आंतरराष्ट्रीय ट्रायथॉलन सर्त आसा. देश विदेशांतले एथलीट ह्या सर्तींत वांटेकार जातात. सुमार 31 देशांतले 1300 एथलीट्स ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ले. ह्या सर्तींत 1.9 किलोमीटर पेंवप, 90 किलोमीटर सायकलिंग आनी 21.1 किलोमीटर धांवपाच्या सर्तीचो आस्पाव आसा. Fifth edition, they are organizing in the beautiful state of Goa. As all of you know, the state is known for the sun, sand and sea. And one more S, which is added by the Ironman, which is in sports. So congratulations for the Ironman for adding the sports in the states. Now the states is known for the sun, sand, sea and another is in sports. It's nice that more than the 1,270 athletes have participated in this year. This year almost more than the 33 countries is participating this event, and now the Goa has known the globally in the last 5 years more than the 68 countries participant had come specially for this event of the Ironman. ॲडव्होकेट्स क्रिकेट लिगाची पावणी आयज जाली. ACLचो हो 7वो भाग आसतलो. ह्या वेळार ACL ट्रॉफीचे अनावरण लेगीत जालें. वेगवेगळ्या टिमींनी खेळगड्यां खातीर बोली लायली. सिनियर ॲडव्होकेट सुबोध कंठक, सरेश लोटलीकर आनी नितीन सरदेसाय तशेंच ॲडव्होकेट शांताराम नायक हांचो जिणेगौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमान जालो. मांद्रे उदरगत संस्था आनी आमदार जीत आरोलकर हांणी आयोजीत केल्ल्या दिपोत्सवाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. दिपोत्सवाच्या निमतान तरेकवार संस्कृतीक कार्यावळी आनी सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. वर्साच्या वर्सा आमी दिपोत्सव जो आहा तो आमी अपग्रेड करीत आसात. बऱ्यान बरो जावचो आनी बऱ्यान गोंयच्यानूच गोंया भायले लोक येवचे म्हणजे स्पेशली टुरिस्ट हांगा येवचे आनी आमचो ह्यो कल्चर म्हणटात तो तेंच्यांनी पळोवचो. खूब जाण म्हणटात की हो सणूच साजरे करता पूण सणाच्या फाटल्यान उद्देश कितें आहा तो पयलीं चिंतपाक जाय. आयज तुमी पळयतल्यार 3 कडेन वेगळे हांगा कार्यक्रम चालू आहात. म्हणजे पयली वेशभूषा स्पर्धा चालू आहा म्हणजे ती आमची सांस्कृतीक म्हणजे संस्कृती कितें आसली पयली ती ल्हान भुरगीं आमकां थंय दाखयतात. म्हणजे आमी खंय तरी तांकां ल्हान भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दितात. परत स्टेज येदे व्हडले स्टेज परफॉर्मन्स करतात म्हणजे डान्स जावं सिंगींग जावं तांकां प्लॅटफॉर्म मेळटा. म्हणजे तूं खंयच्या व्हडल्या कॉम्पिटिशनाक वयशीत जाल्यार तांकां खंय चान्स मेळना. सो आमी हांगासर आमच्या भुरग्यांक हांगा चान्स दितात एक ऑपॉर्च्युनिटी दितात की तेंच्यांनी आपले त्या फिल्डान ग्रो जावप म्हणून हे असले कार्यक्रम घडोवन हाडटात आमी जेणे करून आमची म्हणजे आकाश कंदील जावं
रांगोळी स्पर्धा जावं किंवा फराळ जावं हे सगळे आमी कित्याक हे करतात कारण आमच्या लोकांक आमच्या मतदारसंघाक किंवा आमच्या पेडणे तालुक्याचे स्थानिक जे आहा तांकां प्रमोट करपाक एक अपलिफ्ट करपाक आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.